So this is one of the problems that needs to be solved, and there has to be a proper intention of the MLAs. We've had various MLAs in the past and the present. When there is a little noise, they come running, promise to solve it. We have the municipal chairmen, the past and the present, who have always promised to solve it, but they don't seem to have the intention. Maybe they are not able to find, but then there are people, whether it is lay people or experts, who can offer these solutions. So there has to be an intent. And I think that is one of the things I would look at. If this present MLA can easily get it done before the elections, but if he doesn't, then I hope that the new MLA will solve this problem on a priority basis. Also, the collection system of the fresh garbage today. About, I think 2 years back, the old municipal council had provided bins to all the residents of Fatorda and Margaon to separate their waste. But till today, they haven't been able to put a system in place to carry away that waste in a separated form. So when I segregate my waste, the person who comes to collect it mixes it all up. And it's a shame. And then they point fingers at the people and say the people are not willing to cooperate. But the people who come to collect tell us very clearly, sir, what do? I am given one bin. Where will I separate your waste? I have to this thing. So also the truck, it is one truck that is collecting all that waste. So there is no way that it can be segregated. And because this segregation is not happening, today that plant that is put up there is hardly functioning. I think about 70 to 80% of the garbage that is going there is being put on the old dump yard. So it is just becoming a mountain of dump. आमच्या घरान जावं घरा कुशीक एक धाकटो उंदीर मारात जावं एक कसलें बारीक जनावर मारात आनी तें जर एक 2 दीस उरात जाल्यार कुसून जी घाण येता ती आमच्यान सोसूं नजो. आनी रशीद सोजवा बाबान बरे भशेन सोंसोडो कितें जाला हाचें आमकां वर्णन केलें आनी थंयचे लोक कशे त्रासान दीस काडटा आसतले हाचे बद्दल ताणें थोडो उजवाड घालो. ही पळोवंक गेल्यार समस्या नगरपालिका हांगाची आनी प्रतिनिधी हांचे कॉपरेशन एकामेका कडेन सारकें जायना हाका लागून उरता काय तांकां मुद्दाम हो मुद्दो असोच दवरून कितें तरी तातूंतल्यान खोशी मेळटा हें तो नोकळो अशें म्हणटा. My name is Avinash Tavares and I am a social activist. Now the development that has been showcased in the last 4 years, one of the attendees here said that seeds, farming equipment has been provided by the MLA to the farmers. The question is whether the job of the MLA is to provide seeds directly or is to make sure that the agriculture department does its job of providing seeds, harvesting. We have instruments like cooperative society, those are never set up. But here what is happening in Fatorda, it is like press development. Any development has to happen in front of the press, otherwise it's not development. It was spoken about the roads, that new roads are built. I also live in ward number 2, and for some elderly person or anybody to walk from collector's building to the stadium is so dangerous because there is no footpath there. In fact, there has been no footpath done anywhere in Fatorda in the last 4 years. So is this development only for people who drive Audis and big cars, or is it supposed to be for common man? Priority should be given for the common man. Today from Synchro Hotel till stadium, there is no place to walk. People have been hit so often. So we must think of what is real development simply by breaking coconuts or tarring the roads every year or every 2 months, what has happened now in near Old Market especially. That is not development. The larger issue that we are all facing, the root cause of it is the ODP. To 2026 ODP has been put up for suggestion objections. They claim that there is no zone conversions done, but is an ODP only for zone conversions? Where is the future planning? The last ODP, new roads which are proposed have not been constructed, ring roads have not been completed. There is no parking area shown next to the stadium, where now stadium has become such a event, most of the events are held at the stadium. The only open space that is there, which could have been acquired or even the locals could have purchased. There was a plan where the locals wanted to purchase the land from private owner.
which is that ground is used for parking of police vans, of every school buses, everything. That ground is used, but somehow today it's being trying to be sold, and the MLA claims that he's built a football stadium on next to Kenny Bar Synchro Hotel, that is about 500 meters away from the school. That there is no planning that goes into it. It is always something crooked. Every development that has happened, like what Nelson said, whether it's the fish market, whether it's the playground, whatever developments were highlighted now, are all illegal. What is legally done? That's what we want to know. And where is the MLA getting the money to distribute all these seeds and machinery? What is the income of an MLA? An MLA job is to ensure that funds are coming in. Let's take example of tribal sub-plan. Is a tribal sub-plan made for Fatorda, being such a high number of tribal population in Fatorda? No. Because again, it is press development. So in front of the press, things have to be distributed. Only then that is considered development. So as citizens, we have to select competent MLA, especially for a constituency like Fatorda, which requires urgent need of structured and planned development having timelines. We cannot have it ad hoc. Overnight, some field is filled and said parking, another field is filled and said it is for some food court. That cannot be development. फातोर्ड्यांची उदरगत जाल्या ती सगळी बेकायदेशीर असो आरोप अविनाश तावारीस हाणें केला. तो म्हणटा की ज्यो कितें उदरगतीच्यो जावं लोकां खातीर ज्यो कितें कार्यक्रम जातात ते फक्त प्रसार माध्यमां फुडल्यान घडयतात आनी आपल्याक प्रसिद्धी पब्लिसिटी मेळोवपा खातीर करतात. ताणें खंत उक्तायल्या की पुराय फातोर्डा मतदारसंघान खंयच लोकांक चलपा खातीर फुटपाथ ना. सो हे रस्ते जे करतात ते फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो भोंवून येतात तांकां लागूनच, आनी जे नागरीक आसात तातूंतल्यान वरिश्ठ नागरीक चलतात तांकां फुटपाथ ना हाचे बद्दलूय ताणें उजवाड घाला. ओडीपीचो थोडो गोंधळूय ताणें दाखोवन दिला. My name is Clara. I'm the councillor for Ward number 1. Well, I would totally say we need a leader, an MLA like Vijay Sardesai. Probably a new face in this entire politics. One thing that I've really seen is MLA should be a person who is approachable, who has an open door policy, who listens to people and who is able to talk to people and get things sorted out in a manner which is for the people. In the little time that I have been in this term of mine as a councillor, I have seen all of this. People are talking about illegal development. People are talking about cosmetic development. People are talking about, things not done in the right manner. Things were being done before, not happening now. I'm not going to talk and I'm not going to debate about all of that. You can call it what you want. For me, what's important is when people approach an MLA, how approachable is that person and how he is able to answer their queries and fulfill their needs. Earlier, the problem was that nobody did anything. Now the problem is that the person who is doing it is not doing it in the right manner. Now, what according to you is right and wrong? The second question comes about a lot of people talking in the past about government being in the ruling and the opposition having difficulty to do development. Now here also Vijay Sardesai has answered by doing development, being in the opposition. Now even if that's ignored and being questioned as to why these works are not done, that's a big question mark to me. My third thing is about people talking about pointing out fingers on things about the ground is here and the school is there and no footpaths, sewerage being a problem. I still have to say sewerage is one major issue in my ward. Now and again I'm in touch with the sewerage people. Now and again the MLA is talking about it in the assembly. Now and again we get these people to come and do the work in my ward. And I notice one thing, every time they talk about funds not being available. Electricity department you contact, funds not being available. The MLA is supposed to pull in funds like someone did mention. But from where? From the government. What is the government doing with the funds? Is my question there. पयलींचो आमदार काम करिनाशिल्लो, आतांचो करता पूण तो बेकायदेशीर करता असो एकामेकाचेर आरोप करतात. पूण जो काम करता आनी कामा खातीर पयसो सोदता ताका सरकारा कडेन पयसो ना दिवपाक अशें नगरपालिकेचे एक वांगडी आशिल्ले क्लाराबाय म्हणटा. आनी
ते म्हणटा की विरोधान आसून सुद्दां विजय सरदेसायान ह्या मतदारसंघात खूब काम केलां. I am Zemari Amiranda, social activist. I'm from Margaon. Margaon and Fatorda, to me, should be one unit, should be considered as one unit. What is happening in Margaon affects Fatorda, and what is happening in Fatorda affects Margaon. Specifically talking on the issue of traffic, the traffic chaos and the parking problem. These issues have not been tackled at all. Today, people are being killed, may not be in Margaon. There are pedestrians being killed, which is something unheard of. If pedestrians cannot be safe on the roads, who can be? But the city is bursting at its seams. We find people everywhere. Footpaths are being occupied. People cannot walk on the footpaths because they are being occupied. And no action, no reasonable action is being taken. Maybe sometimes they confiscate goods, but then they are being returned. So what is the point in wasting time and energies and money in confiscating the goods? Petrol pumps, for example, some years back, there was a proposal to shift the petrol pumps from Margaon city, and it has not happened. I am told that the leases are going to be renewed. They owe a lot of money to the municipality, and still the petrol pumps are functioning in that place. I don't know for what. They have even occupied the footpaths. There were footpaths there that have disappeared at the bus stand. So what we need on priority here in Margaon is parking lots. We need, like Panjim has already has one parking lot, which has not yet been inaugurated. Margaon needs it very, very badly. Secondly, we require also roads to be, some roads to be one way, some roads could be two way. I know that the city is congested, and maybe diverting traffic and all that will create some inconvenience to some people. But it's a must, because if the traffic has to move, it is a must to have this. People cannot bring vehicles, four-wheelers into the city because there is no parking space. And people can't park their cars. Today they can't park the scooters, and tomorrow I think even for us to stand on the roads will be difficult in Margaon. मिरांडा बाबान सध्या ह्या वाठारांतल्या ट्रॅफिक म्हणजे येरादारी वेवस्थेचेर स्थितीचेर एक उजवाड घाला आनी खूब सूचना दिवन सुचोवण्यो दिवन प्रस्ताव मांडून लेगीत प्रशासन प्रतिनिधी कांय आयकून घेना अशी खंत तांणी उक्तायल्या. शारांतले जे पेट्रोल पंप आसा ते खंय तरी दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रस्ताव दिल्लो, जाचे करून येरादारीत मातशी सुरळीतपणां येतली, ते सुद्दां अजून मानून घेतले ना अशी ताणें सांगलां. My name is Tito Cardoz. I am the councillor of Margaon Municipal Council. I was elected as a councillor in 2010, and this is my second term as a councillor. जेन्ना हांव councillor जालो 2010, जेन्ना हांव लोकां बरोबर इलेक्शनाक बसपाक कॅनवसिंग करतालो तेन्ना हांवें जायते लोकांचे प्रश्न तांगे आयकले, आनी एज ए councillor म्हणून आमची कितें आसता, बारीक बारीक जे प्रश्न आहाय लोकांचे ते सुटावे करपाचें councillorचें काम आसता. आनी जेन्ना हांव councillor 2010 जालो तेन्ना हांवें सगळे लोकांचे प्रश्न आयकिले, आनी ते चड करून बारीक प्रश्न जावं स्विरेज कनेक्शन, जे डिस्चार्ज आमचे ओपन ड्रेनाक सोडटाले, जावं ओपन स्पेस आशिल्ले जे जायते लोकांनी डेव्हलप प्लॉट्स केले आनी ते ओपन स्पेस तशेंच दवरले. सो लोकांक खंय भुरग्यांक बीन खेळपाक खंयच तांकां जागो नाशिल्लो. सो दीस डेव्हलप प्लॉट्स ओपन स्पेस वे अनडेव्हलप अशे तरेन बारीक बारीक जे हे समस्या आहा आनी ते प्रश्न आहा ते हांवें जाणून घेयले. आनी जेन्ना हे जाणून घेतली, काम करतलो जाल्यार म्युनिसिपालिटीक जायते आहा, पूण जेन्ना तूं काम करतलो जाल्यार तुका कोणाचो हेल्प जाय पडटा, इदर गव्हर्मेंटाचो हेल्प, आमदाराचो हेल्प ना, कोणाचो हेल्प जाय पडटा, आनी जाल्यार तुजें तें काम पूर्ण जाता, नाल्यार तुजें तें काम जावपाकूच पावना. सो जेन्ना हे बारीक बारीक प्रश्न आमगेले कशे तरेन सुटावो करतालो आनी कशें करपाचें ते जायते कडेन गेलो. पूण जेन्ना 2012 जेन्ना आमदार विजय सरदेसाय जालो तेन्ना हांवें ताका
ते सगळे मुगेले बारीक बारीक वॉर्डांचे प्रश्न आहा तेजे मुखार दवरले, जावं स्विरेज कनेक्शन, जावं ओपन स्पेस. आनी दुसरो म्हणजे हांव मुगे वॉर्डां एक करपाचो म्हाका हें आशिल्लो तो म्हळ्यार सॅटलायट मार्केट. जे लोक रस्त्यार बसताले मुगे वॉर्डान, ट्रॅफीक कंजेशन जातालें आनी ते लोकांक खूब त्रास जाताले. सो तो एक मुगेलो प्रश्न आशिल्लो. जेन्ना हे प्रश्न हांव आमगेले MLA बरेबर घेवन गेलो आनी ताका सांगलें हे आमगेले प्रश्न आहाय, तूं हें जाता ते भाशेन बेगीन सुटोवया करचें म्हूण. आनी म्हाका उमेदीन सांगून दिसता की फ्रॉम 2012 जेन्ना हांव विजया बरोबर हे प्रश्न घेवन गेलो, आतां मुगेलें सेकेंड टर्म, मुगेलें इलेक्शन 2015 जालें. 2015 पयलीं म्हाका दिसता my ward was the largest ward in Goa, which has around 6,500 population. And तातूंत म्हाका दिसता हांवें sewage connection around 250 sewage connection दिली, which is the highest in full of Fatarda constituency in my ward. So ताका लागून हांव आमगे आमदाराक हें शेर फावो जाता, कित्याक ताणें हें घेवन टेंडर काडून हें करून तें सगळें करून दिलें. आनी दुसरें म्हणल्यार तें सॅटलायट मार्केट आमी एक पयलो फातोर्डा सॅटलायट मार्केट मुगे वॉर्डां केलो. आनी तें म्हणल्यार आमचें हें करून आमचे आदारान MLA आदारान तें केलें आमी. सो जेन्ना कितें आसता एक आमदार ओपोजिशनान आसता ते खूब त्रास जाता. म्हाका खबर आहा, माय फादर वॉज ऑल्सो एन MLA and 3 times MLA and minister. सो तेन्ना तूं ओपोजिशन रावता तूं खूब त्रास जाता, गव्हर्मेंटाक तुका झगडपा पडटा आनी जाल्यारूय तुगे काम करता. म्हाका दिसता ती झगडपाची हें ताकद आमचे MLA बा विजय सरदेसाय कडेन आहा आनी तें तेणी झगडून तो काम करून घेता. म्हाका खबर आहा, कित्याक जेन्ना PWD खंयचे फायल मूव जाता जाल्यार तुका तें फाटीं लावप पडटा, फॉलोअप करपा पडटा आनी तें जातलें बेगीन करूंक जाता, जाल्यार तुका लोक एप्रिशिएट करता. जेन्ना आमी 3 वर्सां विजया बरोबर काम केलें तेन्ना आमी परत इलेक्शनाक गेले आनी इलेक्शनाक बेश्टी वचूना. वी ऑल ओवर फातोर्डा वी हॅड संडे डायलॉग्स आनी लोकांक हे प्रश्न कितें जालां, कितें उरलां तें पेंडींग आहा तें सगळें आमी संडे डायलॉग करून आमी इलेक्शनाक परत गेले. आनी म्हाका दिसता आमकां फातोर्डाच्या लोकांनी आमचे MLAक तागेले 11 कावन्सिलर्स निवडून दिले. हेंय बी श्रेय MLA जावपा वयता. आनी कित्याक तेणें काम केलां ताका लागून ताका लोकांनी तागे कॅन्डिडेटाक निवडून दिल्ले आसताय. आनी दुसरें म्हणल्यार की आय रिप्रेजेंट एन ST, हांव ST मनीस. जेन्ना आमगे लास्ट टायम DMA कडेन डिलिमिटेशन जाल्लें तेन्ना डिलिमिटेशन जालें तेन्ना एज पर आवर सेन्सस आमकां उमगे पॉप्युलेशन 25 आमकां 4 ST सीट मेळपा जाय आशिल्ले एज पर द सेन्सस आनी आमगे एज पर द आमकां कायद्या प्रमाणे. पूण आमकां ते 4 सीट दिवन आसले, ते 21 सीट दिवपा सोदताले. म्हाका खबर आहा, MLA बरें गेलो विजय सरदेसाय बरोबर, तेणी DMA फोन मारलो, मिनिस्टराक फोन मारलो आनी ते 4 आमकां 2 तरी सीट मेळ्ळे. सो 2 सीट मेळोन देखून आमगे MLA आनी आमगे फातोर्डा पॅनल केला आमी. ते फातोर्डा पॅनलान आमगे 4 ST आमी कॅन्डिडेट निवडून हाडले. 4 ST कॅन्डिडेट आमी दवरले, 4 ST कॅन्डिडेट निवडले. हेजेर तुका दाखोवन दिता की जेन्ना एक मनीस काम करता, खंयच्या समाजा पासून काम करता, ताका लोक वोट दिता आनी ताका लोक ताजे बरोबर रावता. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक पॉयंट म्हणल्यार कितें, आमचे कलीग बाब अविनाशान सांगलां की ST ट्रायबल फंड्स यूज जावना म्हूण. म्हाका दिसता यू कॅन गो इन द म्युनिसिपालिटी एंड फायंड आउट. इट इज ओनली आय हू हॅज मेड अ लेटर टू द MLA and MLA had followed up and he has got around 25 lakhs tribal funds development in Margam municipality. Tender will be floated. कार्दोस बाबान आपलो एक 5 वर्सां फाटलो अनुभव सांगला मतदार आनी प्रतिनिधी, आनी तो स्वता एक जो नगरपालिकेचो वांगडी आसा त्या खातीर ताका जी मदत लागता ती आमदारान केल्या आनी उदरगतीत वांटो घेतला अशें ताचें म्हणणें. आनी जे अनुसूचित जमाती आसा तांचें रिजर्वेशन 4 आसूंक जाय आशिल्लें ते 2 तरी दिवपाक ताणें खूब वावर केलो अशें म्हणलां. म्हजें नांव सय्यद इफ्तियाज, एक्स प्रेसिडेंट पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया गोवा. आनी हांव जायते जे एज्युटेशन जाल्लें आसा गोंयांत, जावं ते रिजनल प्लॅन ODP वॉटर इट इज, सो आय हॅव बीन अ पार्ट ऑफ इट. आनी आमी आख्खे गोंयभर काम करता. म्हाका उगडास येता की 3-4 years बॅक जेन्ना सावयो डायसान एक पेटिशन फायल केलो कोर्टांत, तेन्ना कोर्ट हॅज डायरेक्टेड देन कलेक्टर मिस्टर अग्रवाल टू फॉर्म अ कमिटी. तो तांणी दोगांनी मेळून एक कमिटी फॉर्म केल्ली, 3 members कमिटी. तातूंत गोंजाको रेबेलो आशिल्लो आनी राजश्री नगरशेखर आनी हांव आशिल्लो. भरपूर मेहनत जाली द कमिटी फॉर एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ होलसेल फिश मार्केट एंड SGPDA मार्केट. तेन्ना आमी भरपूर मेहनत केली आनी ताजेर एक रिपोर्ट तयार केलो आनी सरकारा फुडें दवरलो.
बट बिलीव मी टील टुडे नॉट अ सिंगल थिंग हॅज बीन रेक्टिफायड इन दॅट. कांयच ताजेर लागू करूंक ना ताणें. वी हॅव गिवन अ कंप्लीट डिटेल ऑफ होलसेल फीश मार्केट कसो आसपाक जावो, थंय कशी सिस्टम आसपाक जाय, आनी SGPDA मार्केट कसो आसपाक जाय, तशें सिस्टम कशें आसपाक जाय, पार्किंग कशें आसपाक जाय, रोड कशें आसपाक जाय, एवरीथींग वी हॅव गिवन, बट नथींग हॅज बीन डन. आनी तूं होलसेल फीश मार्केटान गेले जाल्यार आतां जायतेच तांणी उलयलां आमचे वांगड्यांनी, थंय इवन टॉयलेट म्हणटा ती एक पासून ना. थंय जे भायले जे मायग्रंट जे काम करता थंय ते बाबडे 3 2 येता, तांकां थंय रिलीव करपाक जागो ना. ते बाबडे थंय शेतांनी हांगा हेजे वाडाचे देगेर बसून सगळे हें करता, कळ्ळें न्ही. ते पळयल्यार एक दूख वाडटा की होलसेल फीश मार्केट ऑफ गोवा आनी दीस इज द कंडिशन ऑफ द होलसेल फीश मार्केट अँड दॅट इज ऑल्सो इन फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हाजे वयर कोणूच जावं MLA जावं मिनिस्टर जावं कोणूच काम करपाक तयार ना. SGPDA मार्केटूय तसोच आसा. आनी आतां जो इश्यू आसा तो जावन आसा आमचो हायवे, जो आतां मुंगूल आनी माडेलांचे मदीं एक शेत आसा, इट्स अ वॉटर कॅचमेंट एरिया. थंयच्यान आतां तो व्हडलो हायवे येवपाचो आसा. पूण ते हायवेक लागून जे सुदीन धावलेकारान जे सिस्टम हाडपाक केलें तें म्हणजे पुरोवपाचें. शेत पुरोवन तो हायवे हाडपाक करता. इट इज रॉंग थिंग बिकॉज वॉटर कॅचमेंट एरिया थंय जे लोक जे देगेर रावतात, ते मुंगलार जावं या माडेलांत जावं, तांकां भरपूर त्रास जातले फुडें. तर आमी तांकां कितें सांगिल्लें की तांणी ते ब्रीज सिस्टमान तो हायवे बांदपाचो म्हणून, कित्याक वॉटर शूड बी फ्री फ्लो. ते तांणी करूंक ना. ताणें येता म्हणून सांगिल्लें पावसा दिसांनी पळोवपाक की उदक कितलें वयर येता, कितलें हें जाता, कितले त्रास जाता पळोवपाक. पूण तो सुदीन धावलेकार येवंकूच ना हांगा. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू लूक इन टू दीस मॅटर ऑल्सो. इम्तियाज बाबान एक SGPDA फीश मार्केट आनी होलसेल फीश मार्केट हाजे बद्दल एक स्पेशल कमिटी घडयल्ली आनी तांणी रिपोर्ट दिल्लो. तो सरकारा कडेन धाडून अजून ताजेर कांयच कारवाय जावंक ना, ताजेर कांय अंमलबजावणी जावंक ना. आनी तातूंत हो जो प्रतिनिधी आसा आतांचो ताणें कांय एक्शन घेवंक ना अशें ताचें म्हणणें. जो एक हायवे बांदूंक सोदता फातोर्डा मदीं शेतांतल्यान शेतां पुरोवन, तो जर काम करीत जाल्यार थंय खूब प्रॉब्लमां जातली, समस्या उप्रासतल्यो आनी हुंवाराची परिस्थिती जावंक शकता अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. म्हजें नांव आग्नेलो डिकोस्टा. हांव ह्याच्या वाड्यांतलो माडेलांचो. हांव एक शेतकारी. शेताक गोवोरमेंटान आमकां बरो सपोर्ट केला, रेट वाडयला. रेट ते पयलीं 8 आहले 9 आहले, आतां 13 रुपया आमकां रेट दिल्या किला फाटल्यान. हांव सरकारा कडेन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेचे भाशेन आमगे एक डिमांड आहा. आमगे शेत 12-13 वर्सां कितें जालीं ते एक्वायर केलो आहा आनी ते आमगे सोडून दिवचे आमकां शेतकारांक शेत दिवचे आमगे एक डिमांड आहा सगळ्या शेतकारांक गेलो. तशेंच आमकां सगळें आमगेलें सोडून दिवचें आनी बरें आमकां आहा तें दिवचें. तशें नावेली शेतां सोडून दिल्यार हांव आयकलां, ते भाशेन आमगेलें सोडून दिवचें हांव मागता. तुम्ही 3 कावन्सिलर आसात हांगा. तूं 10 वर्सां म्हणजे एटलीस्ट 5 वर्सां जालीं म्हणटा. यू आर अ काँग्रेस मॅन फॉर लास्ट 25 years here in the Clara is the new one. Is anybody serious? Allegation has been made that it is just no intention to clear that garbage. सी गार्बेज हो मेजर इश्यू आमकांय बीन खबर आहा. म्हाका दिसता हे सगळे आमचो खूब प्रयत्न आहा गार्बेज सॉल्व करपाक. म्हाका हातून कितें आसता गव्हर्मेंटान बीन आमकां सपोर्ट करपा जावो. सो गव्हर्मेंटाचे सपोर्ट नासतना वी कॅनॉट सिंगल हँडली सॉल्व द गार्बेज प्रॉब्लम. It's also a problem. Earlier term, your next constituency MLA was the chief minister. It could have happened. Which one? 2007 to 2012. No, I'm talking from 2010 onwards. Yeah, so 2007 to 2012, Digambar Kamath was the chief minister. But he initiated the process. So why? So see, he initiated the process, but government has to help now. No, see there are lot of difficulties, and for that difficulty, government should support us. Government is not supporting us. आमचो टायम खरोच सोंपत आयला. एका वराचो हो कार्यक्रम आनी तुमी बरे भशेन मुद्दे मांडले फातोर्डांतले आनी बरे मुद्दे चर्चेक आयले, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अश्योच कार्यावळी येतल्यो प्रुडंट मिडियाचेर, जे प्रत्येक मतदारसंघान येतले. तुमच्याय मतदारसंघान अशीच कितें समस्या आसतली ती तुमी येवजून दवरा, लोकां कडेन मेळात आनी कितें मुद्दे उपस्थित करूंक जाय ते तुमच्या मतदारसंघांतल्या कार्यावळीन उलयात. मतदानाक भायर सरात. जवळ जवळ आता तारीख अजून निश्चित जावना, पूण एक हालींच बातमी जाल्या की 31 जानेवारीच्या आसपास म्हणले निमाणे म्हयन्यान जानेवारीच्या नाल्यार पयल्या सप्तकान फेब्रुवारीच्या वेंचणूक जावं येता. वेंचणुकेक भायर सरात आनी मोठ्या संख्यान मतदान करात.
आंकडो वाडयात, टक्केवारी वाडयात आणि जो कोण बरो शिक्षीत आसा, जो कोण विजन आसा आणि जो कोण नॉन करप्ट आसा, खंयचोय पक्ष आसूं कोणूय आसूं, अशा बऱ्या उमेदवाराक निवडून हाडात. आयज आमी हांगा ही जी कार्यावळ घडोवन हाडल्या ती इमॅक्युलेट कन्सेप्शन कपेल माडेलान मडगांवां, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ही सुवात वापरूंक दिल्या म्हणून. तशेंच अमेया अ डेरी एंटरप्रायज बायाबाब इंडस्ट्रीज हांणी ही पुरस्कृत केल्या कार्यावळ, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज हांगा आयले, तुमचे मुद्दे मांडले, ताका लागून तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.